गाइज वेलकम बॅक टू माय न्यू व्लॉग. कशी आसा सगळी तुम्ही? आय होप तुम्ही सगळी बरी आसतली आनी सगळी बरी आसपाक जाय. तर आयज आमचो एक्वेरियम क्लीन करपाचो आमी डीप क्लीन म्हणटा तसो आनी हॅरी येयला पळोवंक शकता तुम्ही हेल्प करपाक म्हाका. सो त्या व्हिडिओन तर तुमकां दाखयलात हांवें की फिश बीन हांवें सेपरेट केल्ल्या. सो फिश हांवें सगळे सेपरेट केल्ल्या, ऑलमोस्ट प्लांट्स बीन भितरली काडलेली आसा आनी आतां बाकीचो डीप क्लीन करपाचो आहा म्हाका. सो हांव डीप क्लीन करून घेतले आनी कशें कशें करता स्टेप बाय स्टेप तेय बीन तुमकां दाखयतले. सायड बाय सायड म्हाका हेल्प करपाक येयला संजय, कारण म्हाका हेल्प जाय आसली. एक्वेरियम असो सकयल बीन व्हरूंक जाय बाथरुमान आनी प्रॉपर क्लीन करूंक जाय. सो ताका लागून म्हटलें तूं येवं मातसो उखलपाक बीन बरो पडटलो म्हाका. आनी तो येयल्लो आसा आतां प्रॉपर आतां क्लीन करतली आमी. सो गायज चला तर सद्या तर कंडिशन अशी आहा एक्वेरियमाची म्हाज्या. आणि त्या बकेटान पळयता तेतून आसा माझे गप्पी फिश, तेतून हांवें शिफ्ट करून दवरल्या आनी उदक बीन हांवें तशेंच दवरलेलें कारण थोडे फारशे भितर नुस्तें आसलें. सो म्हटल्यार एक्वेरियमान उदक थोडें तरी दवरया म्हणून. सो ऑलमोस्ट सद्या अशी कंडिशन करून दवरलेली आहा आनी आतां बाकीचो ओवरऑल कशें स्टेप बाय स्टेप क्लीन करतले ते तुमकां दाखयतले. सो कंटिन्यू रावा, स्कीप करूं नाका. सो चला तर एक्वेरियम म्हाजो क्लीन करून घेवया. तुम्ही बीन पळयात आनी हांव क्लीन करता कसो कितें तो बीन पळोवन घेयात. सो गाइज फायनली एक्वेरियम क्लीन करपाचें काम स्टार्ट केल्लें आसा आमी आनी सद्या तर पायप लायिल्लें आसा उदक खाली करपा खातीर. सो सगळो जो एक्वेरियमान उदक आसा पळय तें खाली जातलें फर्स्ट. सो पळोवंक शकता तुमी संजय थंय खाली करता उदक सगळें आनी भरपूरच बुरसो जालो आहा, कंडिशन एकदम वर्स्ट जाली आहा. सो म्हटल्यार पयलीं उदक क्लीन करून घेवया, तेज्या मागीरूच हात घालया, कारण उदकान आमी हात घालूं शकना बाय चान्स एलर्जी जावंक शकता म्हणून. सो कशें कितें उदक सोडटा तें फर्स्ट दाखोवन घेता हांव तुमकां. हांगसर सद्या उदक खाली करपाचें काम चालू आसा आनी आमी पायप जॉयन केला भायरसून. सो ह्या पायपान सगळें उदक वयता भायर. आनी दुसरें म्हटल्यार हांगसर हांवें प्लास्टीक घातलेलें आहा, सपोज बाय चान्स उदक पडलें जाल्यार बुरशें जातलें म्हणून. आनी हांगसर संजय सद्या उदक खाली करता आनी एक्वेरियमाची कंडिशन पळयात कशी जाल्ली आहा ती. सद्या एकदम ग्रेवल्स बीन बुरशे जाल्ले आसा आनी ग्लासूय तेचो बुरसो जाल्लो आहा. ग्लास बीन मागीर आमी क्लीन करून घेतली, पयलीं उदकूच सगळें खाली करून घेतली आनी तेजेर शेल्स बीन आहा, कोकोनट शेल टूल्स बीन आहा ते बीन काडून घेतल्या. सद्या तर उदकान हात घालूं शकना कारण कंडिशन एकदम डावन चल्ली आहा. आनी फ्रंटानसून असो दिसता पळयात. सो गायज सद्या पयलीं उदक क्लियर करून घेता आनी तेज्या मागीर फुडें परत दाखयता तुमकां. सो गायज उदक तर क्लियर केलें आमी, उदक सद्या सगळें काबार केल्लें. आतां उरला ते कोकोनट शेल टूल्स उरल्या, सॉयल आनी ग्रेवल्स आहा ते क्लियर करून घेता. सो स्टार्टींग हांव कोकोनट शेल काडटा. आनी उदकाची कंडिशन फर्स्ट टायम म्हाजी अशी जाली कारण सद्या म्हाका टायमूच मेळोंक ना, तेका लागून अशें जालें. अदरवायज अशी कंडिशन केन्ना जावंक नासली. आनी फर्स्ट टायमूच आमी सॉयल घातलेली आहा कारण फर्स्ट टायम सॉयल घालून सेटअप केल्लो आमी. एक्वा सॉयल बीन आसा भितर, तेका लागून अशी कंडिशन जाली म्हणूं शकता. बाकी नाल्यार आमी ग्रेवल्सूच घालताली मोस्टली, पूण फर्स्ट टायम ट्राय केली आमी प्लांटेड टँक. सो तेका लागून एक्वा सॉयल बीन घातलेली. सो गायज पळोवंक शकता एक्वा सॉयल आनी सॉयल घातलेली आमी मिक्स, तेका लागून कंडिशन अशी जाली आय थिंक सो नो. आनी हे तांबडे तांबडे उदक मातयेक लागूनच जाल्लें, माती भरपूर आसा हितून.
पयलीं तर आमी प्लॅन केल्लो की बाथरुमानूच क्लीन करतली म्हणून, बट थंय तर पॉसिबल जावंक ना. सो सामकें आमी एक्वेरियम भायरूच घेवन येयली आनी भायरूच क्लीन करया म्हटलें, कारण थंय ओपन स्पेस आनी बरें क्लीन करूं शकता. हाडटना तर भरपूरच प्रॉब्लम जातालो आमकां. मेन म्हटल्यार खंय आपडलो जाल्यार प्रॉब्लम जावं शकता, लिकेजूय जावं शकता आनी हांगसर आमची मस्ती बीन चालू आसली दोगांची. आनी एक तर म्हणटा तसो एक्वेरियम भरपूरूच जड असो, म्हाका लागून तर जडूच आसलो, बट संजयाक लागून तो इजी आसलो, काही तितलो हेवी नासलो. बट जमनीर दवरतना म्हाका भरपूर प्रॉब्लम जातलो बाय चान्स आपडलो जाल्यार. सो गायज फायनली आमी शिफ्ट केलो भायर. बाथरुमान काय पॉसिबल जालें ना, ताका लागून म्हटलें भायरूच शिफ्ट करया आनी हांगसर अशें करून आमी शिफ्ट केला. बेडशीट घातलेले आपोवना बाय चान्स आपडत बीन म्हणून. आतां फूल क्लीन करतली आमी आनी हाडटा म्हणून आमकां नाका जालें. आनी ही पळया एक्वा सॉयल बीन हांगसर दवरल्या, शेल्स बीन हाडटा म्हणसर हालत बेकार जालें न्हू. हय, हाडटा म्हणसर हालत बेकार जालें सामकें आनी तेज्या भायर वत आसा. सो गायज फटाफट क्लीन करून घेवया, कारण एकदम कडाकेचे वत आसा पळोवं शकता तुमी. आनी एकल्याक बाबड्याक गरमी जाली, गरमी. सो काय जेन्ना जेन्ना आमी एक्वेरियम क्लीन करता पळय तेन्ना हालत बेकारूच जाता, कारण आमी उखलून तो सकयल हाडटा. हरशीं बेडरुमानूय क्लीन करूं शकता आमी उदक बीन घालून, पण कशें जाता बेडी कडेन आसा सो तें पॉसिबल ना, कारण बेडीचेर बीन उदक पडल्यार भरपूर भितर कितें कितें सामान आसा सो ते पिड्ड्यार जावं शकता. ताका लागून म्हाका ही कटपट करून भायर बीन एक्स्ट्रा काम करून घेवचें पडटा, हें भायर हाडचें पडटा. आनी तरी बरें पडटा, संजय आसा म्हणून म्हाका सदांच कसल्या कामा खातीर हेल्प करता, सो म्हाका कसलें टेंशन नासता. आनी स्पेशली जेन्ना एक्वेरियम क्लीन करचो पडटा पळय तेन्ना तर म्हाका टेंशनूच नासता, कारण फूल सगळें कितें आसा तोच पळयता क्लीन बीन करूंक जाय जाल्यार. कारण तो एकदम 3 फीट आसा, सो उखलपाकूय म्हाका जड जाता भरपूर. आनी तेच्या भायर एक्वा सॉयल आनी कितें कितें घातलें म्हणून आनीकूच जड जालें. सो गायज चला तर फटाफट क्लीन करून घेवया, कारण गरमेन हालत बेकार जाली आमची सामकी. हांगसर हांवें पयलीं एक्वा सॉयल आनी सॉयल जी आसली ती काडून घेतली, कारण जी सॉयल आसली ती आतां कितें यूज ना. आनी दुसरें म्हणल्यार जी हांवें रेड सॉयल यूज केल्ली, आमची तांबडी माती, ती ताका लागूनच तर एक्वेरियम म्हजो तांबडोच जाल्लो. आनी दुसरें म्हटल्यार दाग पडलेले भरपूर म्हणजे एक्वेरियमाक, आनी उदकूय भरपूर बुरशें जाल्लें तें ताकाच लागून, तांबड्या मातयेक लागून. सो तें पयलीं काडून घेवया म्हटलें. आनी तशी भरपूरूच आसली, भरपूर म्हणजे भरपूर 2-3 बकेट्स आमी घातलेली, ती तांबडी माती आनी एक्वा सॉयल. सो ते पयलीं दोनूय काडून घेतले हांवें आनी तेज्या उपरांत क्लीन करपाचें चिंतलें, कारण सपोज ती आसतना प्रॉपर क्लीन काय करूंक पॉसिबल ना. तेज्या उपरांत आमी तितून उदक ॲड केलें आनी परत एकदां ती क्लीन करून घेतली, कारण बारीक बारीक माती आजुनूय आसली. सो तें उदक मारल्या उपरांत इजिली ती क्लियर जाली. आनी त्या मातये खातीर तर भरपूरूच दाग पडलेले. आनी हांगसर शिफ्ट करून बरें केलें आमी. सपोज जर बाथरुमान तो धुवपाक व्हेल्लो जाल्यार पॉसिबल नासलें अशें धुवपा खातीर. आनी भायर धुवपाचो कारण म्हटल्यार आमकां ओपन प्लेसीर बरो धुवपाक मेळ्ळो तो एक्वेरियम म्हाजो. आनी सायड बाय सायड हांवें ड्रिफ्ट वूड आसले जे म्हाजे तेय बीन उदकान फुगत दवरलेले, कारण मेन म्हटल्यार तेय बीन म्हाका आतां सेकेंड आतां सेटअप करतलें हांव परत, ताका लागून यूज जावपा खातीर ते पयलींच भिजोवन दवरचें पडटा, नाल्यार ते फ्लोट जाता उदकान. सो ताका लागून ते डीप सामकें उदकान दवरचें पडटा. तरी म्हजे कडेन इतले बकेट व्हडले नासले, ताका लागून हेच बकेट हांवें यूज केले. आनी अशें करून ती सॉयल सगळी आमी पयलीं काडून घेतली. तेज्या मागीर हांवें ते स्पॉंज घेवन ग्लास म्हाजे सगळो क्लीन केलो. जेन्ना एक्वेरियम क्लीन करता आमी तेन्ना केन्ना सोप म्हण, सर्फ म्हण, शॅम्पू म्हण केन्नाच यूज करपाक जायना. बेस्ट तो एक तर कपड्यान पुसपाक जाय, नाल्यार एक तर म्हणटा तशें स्पॉंज म्हाजे कडेन आसलो, स्पॉंज फिल्टर स्पॉंज आसता, तितून हांवें क्लीन करून घेतलो दोनूय ग्लास. आनी तितून प्रॉपर क्लीन जाता. हरशीं तर म्हाजो क्लीन जायनासलो, कारण तुमकां सांगलें ना हांवें रेड सॉयल तेचे दाग पडलेले, ताका लागून म्हाका भरपूर त्रास पडलो. आनी हांगसर पळोवं शकता कितले डस्ट आसलो सामको, कितले तेंचे पॉटी बीन सामकी शेळो बीन जाल्लो तो. सो ह्या स्पॉंजान इजिली तो क्लीन जावपाक लागलो. पूण केन्नाच तुमी सोप बीन यूज करूं नाका, केन्नाच यूज करूंक जायना एक्वेरियम, स्पेशली सोपान बीन केन्नाच म्हणजे केन्नाच क्लीन करूंक जायना. बेश्टेच क्लीन करून. हरशीं हांव तर कॉटन यूज करता, कॉटन कपडो म्हणटात तसो. बट आतां म्हाजे कडेन कसो स्पॉंज आसा, फिल्टर स्पॉंज आसा हो व्हायट कलर, आनी तितूनच हांवें क्लीन करून घेतलो फूल ग्लास, जे चारय सायडीनसून क्लीन करून घेतले. आनी तो जो डस्ट आसलो पॉटी म्हण तेंची, ती इजिली तेतूनसून कवर जाताली, सामकी क्लीन जावपाक लागली. आनी फायनली तो क्लीन करून जाल्लो. तरी बट आमी परत एकदां स्पॉंज मारलो क्लीन करून, प्रॉपर क्लीन जाल्या उपरांत परत मदीं मदीं खंय तरी दाग आसले जे वचनासले इजिली, कारण ते तांबडे मातयेक लागून पडलेले.
फायनली आमचो टँक क्लीन जाल्लो पळोवंक शकता तुम्ही. प्रॉपर क्लीन केलो आमी तो आणि शेल्स बीन हांवें हांगसर क्लीन केले. आता फकत घरान व्हरपाचें आसा. सो गायज पळोवंक शकता तुम्ही. सो आमी आता घरान वयतली. फायनली एक्वेरियम क्लीन जाल्लो आसा म्हजो आणि भरपूर टायम लागलो आमकां क्लीन करपाक तो, कारण एक्वा सॉयल बीन आमी फर्स्ट टायमूच घातली आणि आमकां खबरूच नासलो इतलो बुरसो जातलो म्हणून. सो फायनली क्लीन जाल्लो आसा. जे स्पॉट्स बीन आसले, दाग पडलेले मातशे एक्वेरियमाक, ते तर क्लियर करता म्हणसर भरपूर टायम लागलो आणि फायनली आमी आतां उदक फील करपाक घेतलेले आहा. पळोवंक शकता तुम्ही एक्वेरियमान उदक सोडलेले आसा. असले तशें त्याच पायपान आमी परत उदक सोडला आणि जो सेटअप करतली आमी तो नेक्स्ट व्हिडिओन तुमकां दाखयतलीच प्रॉपर कसो कितें सेटअप करतली. ह्या फावट आमी सिंपलूच सेटअप करतली. एक्वा सॉयल बीन घालची ना, ग्रेवल्स तर अजिबात घालचे ना, बेस्ट सिंपलूच सेटअप दवरतली. आणि सध्या उदक फील करप चालू आसा आणि हालत पळोवंक शकता आमची भयानक हालत जाल्ली आसा क्लीन करता म्हणसर. एक तर वत असले थंय भरपूर कडक आणि दुसरें म्हटल्यार भरपूर टायम लागलो. ते स्पॉट्स वचत ना जाले, दाग पडलेले एक्वेरियमाक सारखे मातयेचे. सो ते क्लियर करता म्हणसर भरपूर टायम लागलो आणि हे पळोवंक शकता तुम्ही. सध्या उदक फील करप चालू आसा. नीट अँड क्लीन जालो आसा टँक म्हाजो. सो गायज फायनली क्लीन जालो. बरें दिसलें म्हाका क्लीन जावन, कारण खूब दीस जाले क्लीन जावंकूच नासलो. भरपूर टायम लागलो क्लीन जावपाक, पण नो प्रॉब्लम. आणि हात दुखता सध्या. मोबाईलय धरपाक इतली ताकद ना सध्या, कारण घास घातलं एकदम आमी. सो गायज चला तर फील करून घेता आणि मागीर दाखयता तुमकां. सध्या उदक सारखें फूल टँक करून घेता पयलीं. सो गायज तुम्ही पळोवंक शकता एक्वेरियम हांवें फील करून घेतलेलो हा, फूल भरलेलो आसा आणि आता भरून दवरला. नेक्स्ट व्हिडिओन तुमकां पळोवपाक मेळटलें हांव सेटअप कसो कितें करता तो. नेक्स्ट व्हिडिओन तुमकां दाखयतलें. आयचो ब्लॉग तर हांव हांगाच एंड करता, कारण आनीक एनर्जी म्हणटा तशी ना ब्लॉग कंटिन्यू करपाची. सो चला तर ब्लॉग हांगाच एंड करूया. आय होप सो तुमकां आयचो ब्लॉग आवडलो आसतलो. ब्लॉग आवडलो आसता तर लाईक शेअर सबस्क्राईब करूंक विसरू नका. परत एकदा मेळुया एका नवीन व्हिडिओन. त्या म्हणसर देव बरें करूं तुमच्या सगळ्यांचे. बाय.